लायटीचेर चलपी गाडयो विकत्यो घेवपा खातीरचे अनुदान येवजणेत गैरव्यवहार जाला। अनुदान दिवपा खातीर खात्याचे अधिकारी लाच घेतात असो गंभीर आरोप गोवा फोरडाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला। म्हजे अधिकारी लाच घेनात तरीकूय आपूण चौकशी करपाक तयार आसा अशें आश्वासन तांकां मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिलें। केन्ना ईव्ही सबसिडी स्कीम नोटिफाय केल्ली, कितल्या वर्सां खातीर केल्ली, कसल्या पर्पजा खातीर केल्ली, कितलो अमाउंट डिसबर्स जाला, एलोकेशन कितले आशिल्ले आनी व्हॉट इज द प्रेझेंट स्टेटस ऑफ द स्कीम स्पेसिफिक। गुणायलो म्हणशी आय एम ओनली टॉकिंग ऑफ ईव्ही। 4-5% जाल्ले सभापती मातशें आमदारान प्रश्न करेक्ट विचारला, पूण आमदारान तातूंत एक कंडिशन आसा पळय, आमचे जे नोटिफिकेशन येयलां तेंय पळोवपाची गरज आसा। एज एंड वेन रिक्वायर्ड गव्हर्मेंट कॅन चेंज हीज डिसिजन अशें स्पश्ट तातूंत कंडिशन आसा। आनी एकाच स्किमीत ना, सगळे स्किमीत आसा। आनी 7.5 कोटीच्या हातूंत आमी ऑलरेडी 5 कोटी रिलीज केल्या। फॉर एग्जाम्पल, टोटल सबसिडी रिलीज फॉर 2 व्हीलर्स is 61,77,000. Then total subsidy for 3 wheelers 60,000 आणि उरले ती साधारण 4.5 लाख रुपये किती उरल्या ती आम्ही रिलीज करता। 4.5 लाख उरल्या। लाख काय कोटी? लाख। हे 60 लाख झाले, 61 लाख। आणि जी तू गाडी म्हणून विचारता पळय ताका 3,54,000 3 कोटी 54 लाख म्हणटा बरें। तो लाख आनी कोटीचेर घुसमट हांवें एश्युरन्स दिल्लें, हांवें सभागृहांत एश्युरन्स दिल्लें 5 कोटी रुपया 34 पर्यंत आमी रिलीज करता म्हणून। ना ऐका स्पीकर सर, 5 कोटी वर्बॅटिम हांव तुका दाखोवंक शकता। लेट मी बी व्हेरी फ्रँक। 5 कोटी नंतर जे दुसरे उरल्या त्याची फायल घालता म्हणून आणि ती जाताले पळयता म्हणून। पूण जेन्ना फायनान्स डिपार्टमेंट सांगता की आम्ही ते फुडें पळोवया म्हणून, तेन्ना तुज्यान कांय करूंक जायना कोणाच्यानूच। 16 डिसेंबर 2021 ही स्कीम नोटिफाय केली 5 वर्सां खातीर। 5 वर्सां खातीर नोटिफाय करतना 20 कोटी रुपया आउटले केली पर इयर। ही स्कीम मंत्र्यान ऑगस्ट 2022 म्हळ्यार 1 वर्स जावचे पयलीं स्कीम बंद केली। हांगा आरपीबी म्हणून चलता खंय, म्हळ्यार जर तुका सबसिडी जाय जाल्यार तुवें कोण सचिन राणे नाजाल्यार मनोज पाटील नाजाल्यार कोण राहुल बजाज म्हणून ताजे म्हऱ्यान मेळपाक जाय। सो आत्तां हांव बाब रोहन खंवट्याचें हें पळयतालो की टाउट्स चड जाल्या म्हणून। स्पीकर सर, तुज्या डिपार्टमेंटान टाउट्स जाल्या नेम, हांव तुका डायरेक्ट आय एम ऑन रिकॉर्ड अपेक्षीत जे आसा विचारान पीपल हॅव टू मीट, तुजे डायरेक्टरान चॅक घेतल्या म्हणटात। आनी कितें पळय उलयला ताचेर इन्क्वायरी करुया। इन्क्वायरी करपा खातीर न्हय, पूण म्हाका दिसना म्हज्या डिपार्टमेंटाक कोण अशें कितें करूं शकता अशें, कारण तितलो लूज एडमिनिस्ट्रेशन म्हजें ना। अशें जर कोणी करता आसत जाल्यार डेफिनेटली आय विल टेक एक्शन। सर, ताका कंप्लेन दिवपाची आसत जाल्यार तेणी दिवनी इन्क्वायरी करपाची तयारी आसा स्पीकर। हें उलयता ती कंप्लेन दिवपाक गरज ना। इन द हाऊस एवरीथिंग इज वर्किंग, वी हॅव टू टेक नोट ऑफ इट। इन्क्वायरी करपाची तयारी आमची।